बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगला बापा कर्जाचे खोला ऐकताना हांव तुका अर्गां दिता. हो आयचो दीस तुवें आमकां बरो दिलोल्याक मोगला बापा जेजू हांव तुका अर्गां दिता. तुजो हात आमचेर दवरलोल्याक पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमच्या सांगाताक रावलोल्याक तुजो हात आमचे भयणीचेर दवरलोल्या भयण मारयाचेर आनी जें तें उतर सांगता मोगला बापा हे आयच्या दिसाचे उतर फॉरगिवनेस मोगला बापा बॉगसोणें बापा तूं ताका बरें उतर दितलो बापा. आमकां सगळ्या भयणांक ते उतर शिकयतलो मोगला बापा. आमी कशें दुसऱ्यांक जी आमचेर आड येता तांचेर कशें आमी तांकां बोगसूचे मोगला बापा ते आमकां सोजमीकाय दितले बापा. ते आनी आमी आमच्या काळजाक एप्लाय करून आमी दुसऱ्याक शिकोवंक आमकां तुजो आधार जाय बापा. तुजो आधार नासतना आमच्यान कांयच करूंक जायना बापा. तुजो हात आमचेर दवर मोगला बापा. आयज आमकां सगळ्या भयणांक तुवें ह्या वेळार एकठांय केलें बापा. तुवें आमकां विचून काडलें मोगला बापा. मोगला बापा तुवें आमकां विचून काडून ह्या जाग्यार हाडलें मोगला बापा. आमी चुकोन हिंगासोर पावोंक ना बापा. तुवें आमकां हें उतर आयकोंक आमकां तुवें हांगासोर ह्या जाग्यार उबी केलें मोगला बापा. हें उतर जी आमची भयण आमकां दितली मोगला बापा ते आमच्या काळजान घेवन आमी सगळे चेंज जावन आनी जी आमचेर कोण आड आसा तांकां आमी बोगसूंक तुजें बळ आनी शक्ती आमकां दी मोगला बापा. पवित्र आत्म्या तुजो आधार नासतना आमच्यान कितेंच करूंक जायना पवित्र आत्म्या. तुजो आधार आमकां जाय पवित्र आत्म्या. तुजो सांगात आमकां जाय पवित्र आत्म्या. तूं आमच्या सदांच सांगाताक राव पवित्र आत्म्या. तूं आमकां चलय पवित्र आत्म्या कशी आमी चलपाची ती पवित्र आत्म्या. आनी तुजी शक्ती आनी बळ दी पवित्र आत्म्या. जांकां आमी आजुनूय बोगसूंक ना तांकां आमी बोगसूंक पवित्र आत्म्या. आमकां तुज्या बगर कांयच जायना पवित्र आत्म्या. हे हांव तुजे लागीं विनंती करून मागता जेजूच्या नांवान आमेन. 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 प्रेज गॉड. चल बाबा रिया. स्वर्गीच्या बापा ह्या वेळार तुवें तुज्या पुता जेजूचे नांवान तुवें आमकां दिल्ल्या उदिकारान हांव बांदून घालता सगळे वायट वतम्याक जे आसात वाऱ्यांत उदकांत जमनी पोंदा सगळे धर्तरेर आनी उज्यांत. तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी. हॅलो हॅलो आयको येता सांग. मुगे स्क्रीन गेल्यार. तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोचने पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाल बापा जेजू तुजे पुताच्या नांवान आमी सगल्यो सैतानाच्यो माडण्यो ताचो दुबाव आमच्या कुसव्याचेर आनी आमच्या फॅमिलीचेर उत्पन्न जाल्यात. तांकां दर एकल्याक आमचे आदी करून तांकां बांदून घालता आनी ताचो दुयेस करता. बापा आतां आनी हेच वेळार आमी जण एकल्याक आमकां आमचे कुसवे आमचे फॅमिलीक जेजूचे पवित्र आनी अमोलीक रोगतान बांदून घेता. हे पवित्र रोगत जेजू तुवें आमचे पासत वारयला ताचे वरवीं आमी सगळींच नितोल जाल्या. हे तुजे मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता. जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान आमकां वेडो घालतलोल्या पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायलोली पासत. बापा हे मागणे करता आमी जेजू तुजे पुताचे नांवी. आमेन. 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 बो स्वर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत
सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडे मेकली दवरली. दुसरी समूत चॅप्टर 7 वर्स 15. आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळचें दुयेंस वो पांयांक सूज डायबेटीस तेन्सांव कांयच आसचें ना. सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत. सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडा मेकली दवरली. दुसरी सुमती 7 वर्स 15. आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळचें दुयेंस वो पांयांक सूज डायबिटीस तेन्सांव कांयच आसचें ना. सर्गीच्या बापा तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचोच गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो पूर्ण यूग दितलो. सुटका चॅप्टर 23 वर्स 26. तुजें उतर सांगता तूं कोणाच्याय कुसव्यांतलें फॉलाक नाच करूंक दिवचो ना. मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 10 and 11. सर्गीच्या बापा तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचो गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो पूर्ण यूग दितलो. सुटका 23 वर्स 26. तुजें उतर सांगता तूं कोणाचो कुसव्यांतलो फॉलाक नाश करूंक दिवचो ना. मालाकी 3 वर्स 10 to 11. सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी खुशीचें फळ आमचें वरदान. स्तोत्रां 127 वर्स 3. आमी तुका वाखाणटाव कित्याक आमच्या हातांत आमचीं भुरगीं जशें झुजाराच्या हातांत आपलें बाण आनी आमी खुशाल म्हजो भाटो भुरग्यांनी भरलेलो. स्तोत्रां 127 वर्स 4 and 5. सर्वेस्परा सगल्या तुज्या भुरग्यांक तूं कूर्द शिकोवन दितलो. इसायास 54 वर्स 13. सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी खोशेचें फळ आमचें वरदान. स्तोत्रां 127 वर्स 3. आमी तुका वाखाणटा कित्याक आमच्या हातांत आमची भुरगीं जशें झुजाऱ्याच्या हातांत आपलो बाण आनी आमी खुशाल म्हजो भाटो भुरग्यांनी भरला. स्तोत्रां 127 वर्स 4 to 5. सर्वेस्परा सगल्या तुज्या भुरग्यांक तूं कूड शिक्षण दितलो. इसायास 54 वर्स 13. सर्वेस्परा आमी तुका बोजताव कित्याक तुजे विचार म्हजे पासत शांती दिवपाचे नोस हाडपाचे न्हय. जेरेमियास चॅप्टर 29 वर्स 11. बरें आसा तितलें एक सोपून वरदान वयर तावन आमकां येता देवा तावन आमचेर देंवून येता आनी तो आपुणूच कोदींच बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच कालोखाण सांडिना. जाकोब 1:17. म्हूण आमी सोतमानताव की आमचीं भुरगीं बरीं आनी सोपून जालीं जेजूच्या नांवान. सर्वेस्परा आमी तुका बुजता कित्याक तूं तुज्या विचीर म्हज्या पासत शांती दिवपाची नोश हाडपाची न्हय. जेरेमियास 29 वर्स 11. बरें आसा तितलें एक सोपून वरदान वयर तावन आमकां येता देव ताय आमचेर देंवून येता आनी तो आपुणूच कोदींच
बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच कालोखान जालिना. जेकब 1:70 म्हूण आमी सोत मानता की आमची भुरगीं बरी आनी सुटपून जाली जेजूच्या नांवान. आमी केन्नाच कित्याच पासत पिवची नात, कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां भिजूट कोरिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भोंवता. 2 तिमोथाक chapter 1 verse 7. देवाचे खोरे वोलकी विरुद्ध उमटोतायेन उप्रोसता तो सोगले फोटकिरे वाद आमी मोडून उडयता. आनी आमी आमच्या संवसारी मोन सोडून क्रिस्ताचें मोन दवरूंक आमी भावुरता. 2 कोरिंथकाराक 10 verse 5. क्रिस्त दिता ती शांती मोजें जिवीत चलयता. कोलोस्कारांक 3:16. आमी केन्नाच कित्याकूच पासत येवची नात, कित्याक देवान आमकां दिल्लाय तो आत्मो आमकां भिजूट कोरिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भोंवता. 2 तिमोथी 1 verse 7. देवाच्या खोरे बोलकी विरुद्ध उमटोन उप्रासता तो सगलो फोटकिरो वाद आमी मोडून उडयता. आनी आमच्या संवसारी मोन सोडून क्रिस्ताचें मोन दवरूंक आमी वावुरता. 2 कोरिंथ 10 verse 5. क्रिस्त दिता ती शांती मोज्या जिवीत चलयता. कोलोस्काराक 3 verse 15. आमी निर्फळ भावुरची नात. वायट दीस पळोवंक पावतलीं तसल्या भुरग्यांक आमी जल्माक हाडची ना. इसाय 65 verse 23. सर्वेस्पराचो संतोश आमचें बोल. gheumia 8:10. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवन जेजू आसा. फिलिपकारांक chapter 4 verse 13. आमी निर्फळ भावची नात. वायट दीस पळोवंक पावतले तसले भुरग्यांक आमी जल्माक हाडची ना. इसाय 65 verse 23. सर्वेस्पराचो संतोश आमचें बोल. gheumia 8 verse 10. हांव कितें करूं शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिपका verse 13. सर्गीचे बापा, भालंतराचें दूख शिराप आसलो पूण बापा तुजें उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां सोमतीच्या शिरापांतलीं सोडून घेतलीं आनी आमी मानतांव आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितलीं. इसाय 66:7. आमेन. सर्गीच्या बापा, भालंतराचें दूख शिराप आसलें पूण बापा तुजें उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां सोमतीच्या शिरापांतलीं सोडून घेतलीं आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्माक दितलीं. इसाय 66 verse 7. Amen. Amen. मागणे गुरवारपणाची. सोर्गींच्या बापा, आमी तुका दिनवासतांव, तुका आर्गां दितांव. गलेशियन्स chapter 3 verse 13 आमकां सांगता, आपुणूच आमचे खातीर शिरा पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सोमतीच्या शिरापांतलीं सोडोवन घेतलीं. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, लांकडार उमकोळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. कसलोय तो शिराप जावं तो कुर्सार नश्ट जालो. जेजू, तुवें आमकां साल्वार केली. शिराप
कुर्सार किडायलो आणि तुझ्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासताव. सोम्या, आता आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरताव. आमच्या कुसव्याक जिवीत उलोयताव. कसलोय मरणाचो आत्मो जो आडकोळ करता, ओडचोण गर्भपात वो एबॉर्शन हाडटा, ताका हांव नाकारतां. जेजूच्या नांवान. सोम्या, तुझें जिवीत हे आमच्या कुसव्यांत व्हांवता. गुरवारपण म्हाका फावो करता. भुरगीं तुवें मोगान आनी ओज्जापान रोचल्याय. तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सांदे आसात. जेजूच्या नांवान हें गुरवारपण आमी देवाचें देणें म्हूण मानून घेता. दीस आनी रात देवाचें उतर आमी आयकोता आनी आमचो देव सगल्यो देंवचाराच्यो फोटयो आनी ताच्यो एक एक वायट खबऱ्यो नाटक करून उडयता. सोम्या, आमी तुका दिनवासताव आनी आर्गां दिताव. तुवें आमच्या जिवितान एक व्हड बदल हाडल्या. आमच्या कुसव्यांत आसा त्या देवाच्या दुता उदेशी. हो तुजो दूत तुजी बरी खबर आख्ख्या पृथ्वीच्या कोणशा कोणशांनी परगडटले. जेजू, आमी तुज्या उतराचेर विस्वास दवरताव आनी ही सोबीत भुरगीं आमी स्विकारताव. जेजूच्या पवित्र नांवान. बापा, आमी तुजो मोग करताव, तुका दिनवास दिताव. जेजू क्रिस्ता, आमी तुका दिनवासताव. पवित्र आत्म्या, आमी तुका दिनवासताव आनी ही आमची मागणी उबारताव जेजूच्या नांवान. हो श्राप भुरगें जायना जावपाचो, हो श्राप गोरपाटाचो आमी तोडून काडला जेजूच्या नांवान. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रियां आपलो वावर सारको करतात. भुरगें जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. भुरगें सारकें 9 म्हयन्यांनी आनी बरे भलायकेन जल्मता. बापा, हे मागणें आमी काळजाचे खोलायेक करताव. जेजू, तुज्या एकल्याच मोगाल पुताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise God. बरें दिसलें सगळे भुरग्यांनी बरे भाशेन मागणी केली. आता फातिमान रॉकीन वाचिल तें चोयलां न्ही. उतरान उतर. आलिशा मातशें सुसेगाद जावपा जाय. रियान बरें केलां पूण सुसेगाद कित्या जाणो तें देवागे उतर. तें देवागे उतर सारकें समजिकायेन सोडोवन उलोवपा जाय बाबा. कळ्ळें? व्हेरी गुड, वेल डन. दुसरे पाट आनी बरें जातलें. आनी तें थिंग एक उतर आहा चोय तें आऊक, लायफ तो जिवीत. एक मागीर दुसरे पाट उगडास जाल्यार मागीर चोया. फातिमा उगडास कर बाबा दुसरे पाटी. आऊक. होय, आऊक. होय, प्रेज गॉड. या तें बेश्टें म्हणटा जाल्यार कोण ना. आऊक. प्रेज गॉड. आतां तुमी चोयलां न्ही सगळीं न्यू आहाय आयज. ही कित्या बेश्टें कितें वाचताय म्हणप ना. तें देवागेलें उतर जिवें, देवागे उतर जिवीत. सो तें देवागे उतर आमी काळजांत सोतमानताय तें तोंडांतल्यान उलयताय. आनी देवागे उतर ती फोट न्ही, देवागे उतर सोत, जिवीत आनी वाट. कळ्ळें? हे सिट्युएशना आमी आतां एकठांय जाल्याय तें देवागे आमी फकत देवा चोयताय. आमी दोतरागे रिपोर्ट तें कितें सगळें येता तें घेवन बसनाय आमी. हय तें येता, हय जाणो कित्याक दोतोर शिकोला न्ही तर तें
ती डायग्नोज दिवपाक दोतोरा शिकोवप केलां दोतोरान. सो तुगे एक्सरे मेळ्ळी, तुगे रिपोर्ट मेळ्ळो, दोतोर उलयता. पूण आमगे देवान कितें सांगिल्लें आमकां? हांवें तुका म्हजे भाशेन रोचिला. कळ्ळें? तूं बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्मा भाशेन तुका रोचिला. वाडूंक आनी चोडूंक तुका रोचिला. जाल्यार तुका देवान म्हणलो ना न्ही आपण तुका देफेत दिला, तुका वाडू आनी चोडू रोचलो ना, म्हणलो ना ताणें. तागे उतर कितें सांगता? वाडात आनी चोडात. ते भाशेन ते आमी भावार्थान आमकां वय आमी देवा भाशेन परफेक्ट. आमी कांय उणना, आमी सारकी ऑसम परफेक्ट. आमगे देव आहा ते भाशेन आमी. कळ्ळें? पूण जायते क्लॉज आसताय. एक बरें मेशीन घेतलें जाल्यार तूं मेशीन तें घे, तें बॉक्स उगोवन रोखडें तुजें हें करपा जायना. तुवें तें सगळें वाचूं पडटा न्ही. आनी तें कितें हें कोत्तो जाल्यार ताका फायन प्रिंट आसता. तें सगळें बरे भाशेन वाचूं जाय. ना जाल्यार तुका एक पाट फॉल्ट जाता, तें मेशीन तुका सारको जार करपा जायना. सेम वे कळ्ळें? सगळें आहा थिंगा देवागे उतर एक सांगता आमकां. देवागे उतर सारकें इन्स्ट्रक्शन दिता कितकोन जियोवपा जाय तें. देखून आयज आमी सामको बरो टॉपिक करया, पण थोडें उलोवया. कळ्ळें? कित्याक न्यू आहाय म्हूण म्हाका जायतें उलोवपा नाका. थोडें उलोवया आनी बरें घोस्तान उलोवया. आनी कित्याक हें आमगे सगळ्यांगे लायफान जाता. कितें बोगसणें. ओ माय गॉड. एकल्यागे घरां सगळ्यांगे आमी घोवागे घर गेले म्हणटरी सासमाय आसता, आनी कोण आसता, आनी कोण आसता, आनी कॉमेस जाता सगळें कावंटिंग. सो बोगसणें दिवपाक आमकां एकदम त्रास जाता. बोगसणें ओ ना ताणें म्हाका तशें म्हणलें. आनी आमी कितें कोत्ताय? पोत्तून तेंच उलयत रावताय. उगडास कोत्ताय ते उतरांचो पोत्तून. आनी आमी जाणाय उतरां आमकां खंय पावयताय ती. त्या उतरां वरवीं आमकां कितें जाता तें आमकां खबर आहा. सो आज आमी बोगसणें खबर करया. कित्याक गेले ते पाटी काबार जाता म्हणल्यार आमगे तो टॉपिक जालो. आनी दॅट इज द हें आमगेलें एकदम वायटल टॉपिक. हो एकदम कॉमन. हेका लागून आमगे जायत बेसांव एक पाट बंद जाताय. बेसांव आडवून उरताय. देखून आमी बोगसणें हें करपा जाय. तुमकां दिसता देव आमकां बोगशिना? आमी पातकी न्ही. हांव पातकी, हांव नेणो तुमचे खबर. तुम पातकी? ओय. देव आमकां बक्षिता ओ ना? ओय बोगशिली. देव बक्षिता. गॉड इज व्हेरी गुड. गॉड एकदम दयाळ, मोगाळ, मोहिमेवंत आनी एकदम कंपॅशनेट देव आमगेलो. तो आमचे राग करना. तो आमकां बक्षिता लायक अ गुड फादर. एक बरे बापाचे भाशेन तो आमकां बक्षिता. पूण आमकां एक पाट कितें जाता? आमी विसरताय न्ही देव आमकां बक्षीत म्हणून. सो आमगे घरां अशें करून कितें जाता? दुस्पट जाता. तेदोणो आमी कितें कोत्ताय? दुसऱ्या बोगसूं आमकां त्रास जाताय. आमकां दुसऱ्या बोगसूं एकदम एक पाट कितें जाता? आमकां एक मनशा लायकींग आसता. आमी ओके फातिमा आहा ओके हांव ताका एक पाट लायक कोत्ता. ओ मे बी हांव रेशमा हेट कोत्ता. सो एकल्यागे लायकींग आसता, दुसऱ्यागे हेटेड आसता. एक पाट आसत तें न्ही. कोण फ्रेंडा मत पासून आसता. एकले हांव बरें कोत्ता, दुसऱ्या बरें करना. सो सगळ्यांचे मदें दॅट इज कॉमन ह्युमन नेचर. सगळे आमकां सगळे मनशां ते भाशेन आसता. सो आमकां कितें जाता? दुसऱ्या बोगसून ताणें कित्या म्हणलें हांव ताका पोत्तून दिता. राव ताका बरें दाखयता. सो हांव ताणें म्हाका झगडी केली आनी ताज्या हांव सुबेज झगडी कोत्ता. मागीर कितें जाताय? ती उतरां मल्टिप्लाय जाताय. आनी हांव कितें उलयलें तें पासून म्हाका खबर आसना. सो हांवें त्या मनशा हांवें कितको हर्ट केलो तो म्हाका खबर आसना. हांव उतर उलयता आसतना आनी चिंतना सारकें तो फायर येता तो हांव ताचेर उडयता. आनी ताका तागे गोड आनी कितें चलता आसतलें. सो हांव ताचेर एकदम दूख घालता, ताका दुखयता. पूण म्हाका केर ना. कित्याक म्हाका हांव नेणो ताणें म्हाका कितें म्हणलें हांवें पोत्तून दिवपाकूच जाय. तो म्हगे पावर. कळ्ळें? सो ते भाशेन आमी जियेताय. आनी अल्टिमेटली आमी कितें कोत्ताय? तें चडयताय आनी चडयताय. खंय पावताय मागीर आमकां बोगसूं एकदम बोगसणें इज अ नो क्वेश्चन. हांव ताका कशें बोगशिना. हांव फातिमान ताणें म्हाका म्हणपा न्ही हांव ताका बोगशिना. सो आनी एक म्हणटाय आमी
ते तर मुज बोगलेन म्हाका सॉरी म्हणलें तेन्नाच हांव बक्षिता. सो देव तुका आपयता, तूं यो मुच बोगले तूं सॉरी म्हणटा ना. गॉड इज सो कायंड. तूं फकत उगडास करपा जाय तुगे पातक्यांचो, देव तुका बोगसून रावता. सो आयज आमी एक बायबलांतली शिकोवण घेया. हा, मार्क 18:21-25. सो हे शिकया आमी कितकोन बोगसू आमकां त्रास जाताय आनी देव आमकां कित सांगता आनी देव आमकां कसो मेसेज दिता आनी आमी कित करपा जाय. आमकां जोरी बेसांव जाय जाल्यार आमी कित करपा जाय, यू नो. एंड केन्ना वेळ ना. हिंग आमी आतां सगळीं एकठांय कित्याक जालें, कित्याक तो देवागे टायम. देव तुमकां सोदिता, यो मुको उलय, यो हांव तुका फोट दवरपा रावता, यो हांव तुका वेंग मारपा रावता. तुका आपयता देव. हे आमगे उतरांनी एकमेकाचे आतां हांव जाणो हे सगल्यांक मेळपा रॉकी वचून दुसऱ्याक उलयता. तुमकां सगल्यांक रॉकी उलयला हांव जाणो, कळ्ळें. आनी तो तें देवागे उतर तुमकां दिवपाक फाट रावना. कित्याक ताचे भितर तो पवित्र आत्मा आहा, तो ताका उस्कायता, उलयता ते कडेन, चलो ताका उलय. आनी तो आपणा कित बरें मेळ्ळें तें, आपणा देवागे बरेपण मेळ्ळें तें सगळ्यांक तुमकां जोण एकल्या वचून तुमकोडे उलयता आनी तुमकां सांगता. मार्क मॅथ्यू 18 बाबा. सो देखून म्हणटा देव एकदम लविंग, एकदम मोगाळ, एकदम बोगसोण्याचो देव, मायटी. कळ्ळें. ओर्डिनार न्ही आमगे देव. आयज उलयतलो आनी फाल्यां विसरतलो तसो न्ही आमगे देव. तो फकत विसरता ती आमगे पातकां. ते पासून चोयया मागीर देव आमगे पातकां कितको विसरता. सो मार्क 18 कोण वाचित आतां? मार्क 18:21-35 बाबा. चल कोणू आतां एक न्यू फेस वाचायचो या. लॉस नाय, आमी देवागे उतर वाचून लॉस नाय. आमकां बेश्टे ऑर्डिनरी स्पिरिट दिलो ना, आमकां पावर दिला उलोवपाक, कळ्ळें. सो आतां कोणू वाचाय, सगळ्यांक बरें वाचिलां. कोण एकलो वाचायचो या बरे भाशेन. 21-35. उलयते आयकू येत मरे हांव उलयते. होय सिस्टर. होय सिस्टर. ओके, तुमगे काना बोवाड जावपा नाका, हांव सुबेज उलयता. सो या 21-35. कोण वाचिता? रॉकी तूं वाच बाबा. ती सगळी लोचतली. सुसेगाद वाचा. तेन्ना ताचे सोशी वचून पेदरून ताका म्हणलें, सोम्या, कितले पावटी म्हज्यान पेल्याक म्हजे चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. ह्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब ताऱ्याल घालूंक सोडटो कोण एका पातशाया पोरी सोर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू कोत्तोच 10,000 तालिंतांचे वरिश्ट रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें. देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक सोयत ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. म्हणटोच तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. अशें म्हणून तो चाकोर ताच्या पांयां पडलो. त्या चाकराचे चुरचुरे धरून त्या दोनयान ताका सोडलो आनी तें रिणूय ताका बोगशिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार दिवो आसलोलो एक
वांगडी चाको ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची घुमटी पेलूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कोर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव. सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो. पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीत पर्यंत ताणें ते वांगड्या चाकराक बोडखणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखोवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय तांणी आपल्या धोनयाक कोलीत केलें. तेन्ना धोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागली देखून हांवें तुका सगळें तुजें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली. तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आनी नाका बरी जावन ताणें सगळें आपलें रीण फारीक करी पर्यंत धोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जॉन एकलो तुमच्या पेल्या काळजांतान भोगशिनात जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बापूय तुमकां भोगशिचो ना. प्रेज गॉड. सो कित सांगता बारीक कोण शॉर्ट हे वाचाय पोतून गारोसाय आनी वाचाय ते आनी बरोयाय येताय ते दोन नोटबुक हाडे कळ्ळें हे भाशेन नोटबुक हाडे आनी नोट्स घे. सो हिंगा ते दोग जाण चाकर आसलोले चोय तो हो चाकर 10,000 तो देवीत आसलोलो ते राजाक. सो तो राजा ताका पयशे मागता आनी तो कित म्हणटा मुको जायना आनी तो गरीब ताका जायना होरे आनी तो पांय पडटा आनी कित कोत्ता तो राजा ताका व्हडली काळजान भोगशिता. 10,000 तो भोगशिता. हा सो तो भायर सोन गेलो ना पयले तो कित सांगता ताका तुका बोणकोणींक घाता तुगे भुरग्यांक घाता पूण तो म्हणटा मुको जायना. तुम्ही आयकिलां सारके क्लियरली. सो तो भोगशिता तो राजा मोवाड काळजान ताका भोगशिता आनी तो भायर सोन वता ताका कोण 100 रुपया दिवपा जाय आसलोले. ताका 10,000 भोगशिले तो भायर वचून ते मनशा 100 रुपया दिवपा जाय आसलोले. ताका कित कोत्ता तागे घुमटी पिळटा आनी ताका सारको ताका फुगार कोत्ता ते पयशे दिवपाक. सो ते क्रूअल न्ही ते म्हणजे बरें न्ही एकदम वायट कोत्ता ताका. सो ते बारबोचे आहाय ते चोयताय आनी येवन राजा सांगताय आनी राजा मागीर ताका एक्शन घेता. कळ्ळें तेच भाशेन आमी पातकी आमगे पातकां 10,000 न्ही जायतीं सुबेज पातकां आसताय आनी आमी एक पाट पासून चिंतनाय आमकां देव भोगशिपाना. आमी जाणोय ऑलरेडी आमगे देव कोण तो. आमी ऑलरेडी जाणोय आमगे देव आमकां भोगशीत म्हणून. सो कितू भोगसवण्याचो देव तो आमकां खबर आसता. सो देव आमगे हितू पातकां भोगशिता वय ना. पूण तो मनीस आमची बोगले येता ते दोनो आमकां उलयता ते दोनो आमी ते मनशा भोगसोवपा रेडी नाय आनी ते मनशा एकूनी एक पातक कोत्ते दोन आमी ताका आनी पातकां चोडयताय आमी आनी म्हणजे ते मल्टिप्लाय जाता. पूण जोरी आमकां देवान भोगशिलें जाल्यार आमकां ते दुसऱ्या भोगसूंक कित्याक त्रास जाताय. आनी आमी ओके देवान आमकां भोगसुपा जाय म्हूण आमी देवाक भोगसण मागताय. आमी उबे रावताय आमचे बापा forgive us आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव व्हड जावं तुजे राज आमकां येवं आमकां भोगशीत तसो दुसऱ्या भोगशिता तशें कित कोन्ते Our Father in heaven, forgive those who trespass against as we forgive those. आमी दुसऱ्या भोगशिताय म्हूण आमी थिंग उबे रावन म्हणटाय न्ही पूण ते आमी होरें सोत मानताय आमी ते होरें भितरलें आसा म्हणटाय
आमी ते टाटकून येताय म्हणटाय न्ही गो. सो मल्टिपल आमी पातक कोत्ताय, चिंताय, बारीक चिंताय तुमी. मल्टिपल पातकां, आमगे पातकां हिशोब ना. कळ्ळें? पूण तो आतां आमी गेली एक थिंग वाटेर कितें एक्सिडेंट जालो, कितें जालो, ते मनशां आमी सोडनाय, मोटरान तो भायर सोडटाय आनी तेका खबर करताय उतरांनी. सो फॉरगिव करपा आमकां हेंच ना, मोन ना. कित्या ना तें सगळें, कित्या आमकां देवागे उतराची वळख ना, कित्या इन्स्टंटली आमकां कोण ना देवान आमचे पासत कितके होते. इन्स्टंटली ते वेळार आमकां उगडास येना आनी मागीर पासून उगडास येना. कित्या आमी जोगोडटाय आयली, हांव पासून ना, हांव पासून ताणें म्हाका कित्या म्हणलें, हांव म्हण येता आनी मागीर म्हाका आनी फायर जाता, हालोसून आनी कितें म्हणचें तें. सो पयलीं जातालें, आतां न्ही, पूण ते भाशेन म्हणटा हांव. सो आमी चिंत नाय, ते देवान आपणागे दोयाळपणान आमचे पासत कितें केलें ते देवान आमकां कितू पातक बक्षिलें. आनी जोरी आमचे बगले कोणू आयलो, कित्या तो मनीस येता आमचे बगलेकू, आमचे बगले तो मनीस येता कित्या देव आमकां टेस्ट कोत्ता, आमगे फेथ, आमगे लव, अगापे लव. रिमेंबर उगडास आहा, अगापे देवागे भाशे मोग, आमगे भाशे मोग न्ही. तुवें मुज मोग केले, हांव तुज मोग कोत्ता, तसो न्ही तो, ओ देवागे भाशे मोग. सो ते टेस्ट आमकां येताय, आमकां चोवपा आमगे मोग टेस्ट करपाक. सो जेन्ना आमी तो देवा भाशे मोग घेताय तेन्ना आमगेले आमी दुसरे लेवलाचेर पावताय, तेन्ना आमगेली टेस्ट आमी पास जाताय आनी बेसांवां कांयच आमकां स्टॉप जायना. सगळीं बेसांवां रावताय, पूण जोरी तूं बोगशिना तेन्ना सगळें स्टॉप जाता आनी उरता. कित्या देव म्हणटा तुवें ताका बोगशिला, ओय सायबा हांवें ताका बोगशिला, काळजां सावन बोगशिला ना, हांवें ताका सॉरी म्हणलां ना. सॉरी म्हणटा दुसरें, तुगे हार्ट कंडिशन कितें आहा, तुगे काळजा सिच्युएशन कितें आहा, तुगे काळजा जमीन कितें आहा, तुगे काळजा कंडिशन कितें आहा. पूण हांव ताका कित्याक बोगशिचें, ताणें म्हाका कितें म्हणलां सारकें, कसो उतर उलयलें ताणें, कितकोन बोगशिचें, हांवें तुका कितकोन बोगशिला, तुवें कितें केलां, तुवें कितू पातकां केलाय, तुगे पातकां मेजलाय. सो तें चिंतपा जाय. कोणागे भुरगे आमी, ते बापायन आमचे पासत इतू केलां. एक आपणागे पुताक जेजू कितें जालें, लूत उडयली ताजेर, मारलो ताका, मारलो सारको, थापट मारली आनी सगळीं केलें. जेजून तुम चोयलां हुंयचे पिक्चरां बी तुम चोयलां, जेजून तकली वयर काडून ते लोकां चोयलो तो. आमी जाल्यार एक दिला आनी दिता आसलोली, पूण जेजून आपणागे तकले पासून वयर काडून ते लोकां चोयलो ना. ताणें तकली बंद घेवन सगळो तो मार गेला. ताणें चोयलो ना तो कोण, ताका इट वॉजंट तें गरजेन न्ही आसलो ताका, तो कोण आपणा मारतो, कित्याक तो जाण आसलोलो आपणागे बापायगे प्लॅन कितें तो. सो तो उगडास करपा जाय. जेजून तोर आमगे पातकां लागून इतुलें सोंशिलें जाल्यार आमी हें आयकोत तें जेजूगे मोगा चिंतून कित्याक विसरप ना. आमी हो आमचे मनीस दुस्मान येता तेदो न्हू, तो फुरसार आहा तो जेजू कित्याक उगडास करप ना. सो तेदो आमी कित्याक विसरपाचें. तें रोगोत आमचे पासत वारोयलें तें कित्याक आमी इग्नोर करपाचें, कित्याक आमी चोयनासतो रावपाचें. तें आमचे पासत वारोयलां न्ही, रोगोत तें आमी कोणा पासत रोगोत वारोयनाय. पूण आमकां बोगसोन दिवपा जेजून ते बापान आपणागे पुता धाडलो, तो पूत फुरसार मेलो आनी तें रोगोत वारोयलें. आनी इतलें न्ही, तें रोगोत वारोयलें म्हणटरी तो शिराप जालो. म्हणटाय चोय बायबलाचे ते भाशेन म्हणलां, तो शिराप जालो आनी तेणें आमचे शिराप पासून आसल्या ते काण ते रोगता वरवीं आमकां निवड केलें. ते आनी एक क्वेश्चन आसलो चोय केले ते फाटी, बोगसोण्या वरवीं आमी निवड, देवान आमगे आपणागे रोगतान आमकां निवड केलें आनी ते रोगता वरवीं आमचे वेले सगळे शिराप, सगळे आमकां कितें आहा तें बेरनस आनी कितें 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 प्रॉब्लेम सांगिल्ले तें सगळें क्लियर केलें. सो आमी कितें जालीं, देवागे भुरगीं जालीं.
आमी देवागे भुरगीं देवा भाशेन परफेक्ट जाली. होय, रिपोर्ट आयला, दोतोरान रिपोर्ट सांगिला, पूण देवान म्हाका कितें सांगिला? उकडास करपाचो. ओ आमगेलो कायदो. क्रिस्तांव आमी जेजूगे मनशां, आमी जेजू क्रिस्तागे मनशां, तो आमी उगडास करूंक जाय. देवान आमकां कितें सांगिला? सारकें. पूण क्लॉज आहा, फायन प्रिंट आहा. बोगसोणे हांवें कितें करपा उरलां, कोणा बोगशिपा उरलां, हांवें हुंय वायट केलां, म्हाका त्रास जाताय. हांवें समज रेशमा कितें म्हणलां, म्हाका त्रास जाताय, वचून रेशमा सॉरी म्हणपाकू हांवें कितें म्हणपाचें? ना 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 ना. जेन्ना तुका तो जेजूगे मोग कितो कळला, जेन्ना तुवें तो जेजूगे मोग वळखिला, जाल्यार तूं जेजू भाशेन जावपाचें, तुवें जेजू भाशेन जिवीत जिवपाचें, कित्याक तुवें तें उतर वाचिलां. वय ना? आनी तें उतर तुका सांगता, लव वन अनदर, एक दुसऱ्या मोग कर, एकमुका मोग कर म्हणटा. एकमुका राग कर म्हण सांगना, मोग कर म्हण सांगता. या सो ते भाशेन फकत जेजू आमी मना हाडपाचो, फकत जेजू गेले आमी नियाड करपाचो, फकत ते रोगताचें आमी चिंतपाचें. कळ्ळें? आनी ते रोगतान आमगे पातक धुयलें जाल्यार एक मनीस जो आमी बोगसपा उरला, तो आमगेलो इगो, आमगेलो गर्व, प्राइड सगळी सोदोड करून आमी वचून म्हणपाचें, आय एम सॉरी, यू नो, कितें हांव ते फ्रेम ऑफ मायंडान आहलो, हांव सॉरी म्हणजे चूक जाली मुगेली, त्रास नाय. कित्याक जाणो, तूं दुसऱ्या भोगसून तूं दुसऱ्याचे उपकार कोन्ना, तूं दुसऱ्याचे उपकार कोन्ना. म्हाका तर रॉकीन कितें वायट केला, रॉकी खबर पासून आसपा नासलोली, खबर पासून आसपा ना एक पाटी, कित्याक रॉकी ते उतराची नॉलेज ना. पूण हांव ताचे बगले कित्याक वचून बोगसण मागिता, कित्याक हांव जाणा मुगे देवान मुजे पासत कितें केलें तें. कळ्ळें? जाल्यार हांव तो उपकार कोणाचे कोत्ता? मुजेर. मागीर कितें जाता, हांव वचून ताका बोगसण मागिता, हांव ताका शिकयता. तो म्हणटा, अरे चोय तो कितकोन येयलो मुजे बगले बोगसण मागपाकू, तागे काडे चोय कितें, ताका कित तरी स्पेशल आहा, तो कित तरी तो हें कोत्ता, कित तरी ताका कितें आहा तें म्हाका जाय. सो मागीर तो कित कोत्ता, म्हाका चोयत रावता, म्हाका ऑब्जर्व कोत्ता, मुगे वेज चोयता. मागीर हांव कित कोत्ता, अल्टिमेटली जेजू दाखयता ताका, जेजूगे जिवीत ताका दाखयता. चोयला, तुम्ही दुसऱ्यागे लायफ चेंज कोत्ताय, दुसऱ्या जेजू दाखयताय. चोय ते दीस हांव कोणाको उलयता, हांव ते दिसूय मुळटें हांवें, रॉकी सगल्यांक उलयता आनी सगल्यांक जेजूगे उतर दिता. अल्टिमेटली कितें जाता, ती म्हणटाय कितें, वाव ताका कितको कळ्ळें, तो हितू कितको शिकला, पयले भाशे उलयनासलो, आतां तो दुसरे भाशे उलयता. ओ माय गुडनेस, कितें जालें ताका? सो कोण ती जोण एकलो ताका उलयत, ती ताजे भितर जेजू आहा ताका वळखताय, रॉकी वळखनाय ती, ताजे भितर जेजू आहा ताका वळखताय, आनी तो फाट रावना. अशें म्हण म्हाका सांगिलां, तो फाट रावना, तो उलयत रावता आनी काय बरें करून उलयता, एक स्क्रिप्चर उलयता. सो कोण उलयता? पवित्र आत्मा ताजे भितर आहा तो उलयता. सो सेम वे जोरी जेन्ना तूं वचून दुसऱ्या बोगसण दिता, तुगे बरेपण आहा तें तूं दुसऱ्या दाखयता, आनी फावोर कोणाचेर जाता? तुजेर. तुका सुसेग मेळटा, तुका शांती मेळटा, तुका देव आपणागे मोगान बसता, आनी तुगे लायफ जेजू भाशेन जावपा पावता, आनी तूं जेजू थिंगा जेजूगे रोगताचो उगडास दोत्ता. सो लायफ चेंज जाता. तूं जेजूगे उतरा प्रमाण जियोवपा शिकोता, आनी तूं एक पाटी कोन्ना, तूं दुसरे पाटी मागीर तूं अलर्ट जाता. दुसरे पाटी तें उतर वायट म्हणचे पयलीं तूं श्रूड जाता, तूं विजिलंट आतां आमी भाशेन एकठांय जालें. बोगसोणे मेन थिंग, चिंताय बारीक, कोणा बोगसपा उरला हांवें,
हांवें कोणा भोगसूं जायी कोणे मुझे कितें वायट केलां आनी तें हांव सामकें म्हगे ओड्ड्याचें घेवन आहा तुमी त्रास करपा नाकाय तुमी वचून भीक मागपा नाका कोणा कडेन तो पवित्र आत्म्याको तुमी आदार मागूंक पवित्र आत्म्या जेजू मुको जायना भोगसूंक म्हणजे काळीज एकदम निबर जालां ताणें म्हाका जायती उतरां उलयलें पूण हांव जाणो तुवें मुगेल्या बाबा रोमन्स 5:5 घाली तुवें मुगेल्या काळजान मोग घाला मुगे काळीज तुगे मोगान बोल्लां सो तेच मोगान हांव ते मनशा भोगशितां मुको जायना जेजू हांव जाणो मुको जायना हांव ताका भोगशिपाना म्हाका चड राग येयला सारको हांव ताका भोगशिपाना पूण तुवें सांगिल म्हूण तुवें तो मोग मुगे काळजान घायल म्हूण ते मोगान हांव वयतां रायटान आनी त्या मनशा हांव भोगशितां आनी सोंप जाता कित्याक तुमी काम करनाय तुमी जेजूको मागताय तो पावर काम करता सो चोय 5 कितें सांगप तें वाच रेश्मा मातशें व्हडलें कोत्ता रिस्पोंडान ओके हांव वाचितां ओके आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला देखून वरवासो आमकां फटयना सो देवान दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी चयलां देवान दिलो रिया उद्देशी न्ही रॉकी उद्देशी न्ही जेलिना उद्देशी न्ही देवान दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग दिला देखून बोरवासो आमकां फटयना द लव दॅट इज पुट इन युअर हार्ट देवान आमगे काळजां मोग घाला देखून बोरवासो आमकां फटयना सो आनी आमकां ओडचून जायना दुसऱ्या वचून भोगसण मागपाक सो तुमी उगडास दवराय तुमी त्रास करपा नाकाय तुमी देवागे भुरगीं सगळे त्रास आहाय ते देव करता आनी तो पवित्र आत्मा तुमचे भितर आहा पवित्र आत्मे आमी सोदूं वचपा नाका कळ्ळें पवित्र आत्म्या आमी सोदूं वचपा नाका तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तेंय वाचून दाखयता तुमकां हांव आज बॉम्ब जावचे पयलीं घराको वचून मातशें होमवर्क करे वाचा हें पोत्तून आनी तुमकां हें वाचील म्हणटरी देवागे उतर उजवाड जातलो आत वाचून विसोन नाकाय मागीर कितें जाता मागीर कंटिन्युएशन जायना तें देखून कितें शिकयता तें वचाय आनी वाचाय कितें शिकिल्लें मागीर तें उरता तुमगे तकल्यान भितर काळजां उरता कळ्ळें सो ते भाशेन तो मोग आहा तो तुमकां भोगसण मागपाक शिकयतलो कळ्ळें आनी तें भोगसण मागीर म्हणटरी सगळें तुमगे लायफान सोंपें जातलें आनी ती बेसांवां ऑलरेडी आहाय बेसांवां आमचे भितर पूण एक पाट कितें जाता ब्लॉक जाताय ती सो ती सोदोड जावपाक जाय कळ्ळें आतां मेन स्क्रिप्चर वाचया हा आमी आतां देवाको मागताय न्ही सगळीं आमी हिंगा आहाय ती आमकां देवान बेसांव घालूंक जाय आमकां देवान आमगे भितर कितें ब्लॉकेज आहा ती काडलो जाय सो आमी सगळीं देवाको मागताय आनी आमकां जाय देवान मागणें आयकलोलें आनी देव आमगे मागणें आयकता आतां आमी मार्क 11 चोया बाबा मार्क 11 23 24 25 हांव समजता तुमकां समजत म्हूण हांव कितें सांगत तें कळ्ळें म्हाका सोंपेपणी तुमकां समजपा जाय कित्याक थोडे आहाय ती न्यू कितें उलयताय तें जावपा नाका समजना आतां काडे क्वेश्चन विचाराय कळ्ळें पूण मेन थिंग हांव सांगपा सोदितां हे भोगसण्या लागून जायते बेसांव हाडून उरते भोगसण्या लागून आमगे काळीज एकदम घोट जाता भोगसण्या लागून आमी दुसऱ्या एकमेकां वळखनाय रोगता रोगत वळखना आमी वळखनाय कित्याक आमी देवा वळखनाय आमी जेजूगे उतर नेनाय सो वाच रे बाबा मार्क 11 23 24 and 25 कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटात ते जातले म्हूण बावाट दवरून ह्या दोंगराक म्हणटीत हांगा सोल्लो उठ आनी दोर्यांत वच ते तांचे सोरी घडटले म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता ह्या पासत तुमी प्रार्थून मागशात तितलेय तुमकां मेळ्ळें म्हूण बावाट दवरात आनी ते
तुमचेर जातले म्हूण हांव तुमकां सांगता. आनी तुमी मागणे करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसो तितले भोगसात, आनी तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्यो चुकी भोगशितलो. प्रेज गॉड. सो सिंपल, बरे सोदोड सिंपल उतरांनी सांगितला. कित सांगोती आता तुमगेले आता आमकां प्रॉब्लेम हा न्ही, आमी कन्सीव जावपा आमकां प्रॉब्लेम जाता. सो हांव कित कोत्ता, म्हाका जेजून ऑथॉरिटी दिल्या, ती ऑथॉरिटी घेता आनी मुगेल्या गोरबा सांगता तूं कितें आहा तें कुशीन सोर, क्लियर जाव. सो ती ऑथॉरिटी म्हाका दिल्या, कळ्ळें चोय. जोर कोण काळजान दुबाव दवरी नासतना, सेम वन इट इज 23, काळजान दुबाव दवरी नासतना कितें आहा तें आपूण म्हणटात तें जातलें म्हूण भावार्थ धरून ह्या दोंगराक, हे आमगे लायफान कितें आहा तो दोंगर आमगेलो, कळ्ळें. सो ते प्रॉब्लेम आमगे प्रॉब्लेम आहा ते आमगे दोंगर, ते दोंगरातोर मुडीत हांगा सोल्लो उठ आनी दोरयांत सोर. कित्या दोरयां वच म्हणटो, कित्याक ते दोरयांतूच ताका भायर सरपा जायना पोतून. सो वच तूं दोरयांत, नाजाल्यार जेजूगे पांयांक वच, पूण तूं ऑथॉरिटी घेता आनी ते वायट आहा ताका धांडायता, तुगे जिवितांत तूं धाडायता. उठ आनी भायर सर, उठ आनी चल, उठ आनी वच म्हणटा. आनी तूं आनी ते खरें हांगासरलो उठ आनी दोरयान वच आनी ताचे सारकें घडटलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी तो म्हणटा तें जातो म्हूण सांगता. ह्या पासत तुमी प्रार्थना करून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ धरात. आमगे भावार्थाक कांय प्रॉब्लेम ना, आमी सगळीं देवा वळखताय, पूण आमी देवागे उतर वळखनाय. भावार्थ आमगे सारको आमी सांगेली, आमी जाणोय ती जेजूगे कूड, जेजूगे रगत तें सगळें जाणोय, पूण आमी जेजूगेले उतर नेणोय, थिंग आमी सांडटाय. सो त्या पासत तुमी प्रार्थना करून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ धरात, आनी तें तुमचें जातलें म्हूण हांव तुमकां सांगता. जेजू म्हणटा जेजूगे उतर. मागीर ताका क्लॉज आहा, सगळ्या फायन प्रिंट आहा. 25 कितें सांगता, आनी तुमी मागणें करून उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलें भोगशात, चोयलां, आनी तुमचो सोर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी भोगशितलो. सो तुमी उबे रावन म्हणनाका जेजू म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय. तूं ऑलरेडी जाणो बॅक ऑफ युअर मायंड तुवें कोणा भोगशिलो ना म्हूण. सो देव कितें सांगता तुका, जेजू म्हणटा वच आनी पयलीं ताका भोगशी आनी मागीर आपूण तुका भोगशितलो. मागीर तुगे प्रॉब्लेम सॉल्व करया. पयलीं तूं वचून तें प्रॉब्लेम सॉल्व कर, तूं प्रॉब्लेम केलो आहा तें. तूं म्हणटा ना 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 ना, पूण देव नेणो तुवें कोणा भोगसूंक जाय म्हणून. देव जाणो, देव नेणो तुवें कितें केलें म्हणून, आनी तुका भोगसून डिफिकल्ट जाता म्हणून देव नेणो, देव जाणो. पूण जेन्ना तुका देवागे उतर आहा तुज्या काळजां भितरी, तूं ऑटोमॅटीक म्हणटा, तुका आनी देवान सांगपा नाका, तुका देवान उगडास करपा नाका, तूं ऑटोमॅटिकली चलपा लागता, कित्याक तें देवागे उतर तुका उगडास करता. देवागे उतर तुका कन्विक्ट करता, तुका उगडास करता, नियाड करपा लायता. आनी तूं कितें करता, तुगे मोनाची नोसोणी करता आनी तुगे पावल मुखार मारपा आहा तें फाटल्यान वचून बोगसोणी घेता. अमेझींग. हो देवागे गूट, हो देवागे चावी देवागे उतराची, कळ्ळें. आनी आनी हे भाशेन देव आमकां कोत्ता. सो आतां उगडास धरे, तुमकां ऑथॉरिटी आहा, बिलीव करनाकाय तुका देव दोतोरान रिपोर्ट दिलो तो. सोतमानपा आमकां सोतमानू नाका. आमी कितें सोतमानू जाय, देवागे उतर. देवागे उतर आमकां कितें सांगता, तूं परफेक्ट, तूं बरे भाशेन रोचिला, तुका आपूण सगळें तुगे शिराप तुगे कितें वायट आहा तें आपूण काडलां, सगळें तुगे पातकां आपूण घेतलें. पूण बोगसोण्याचो आमी भोगसूं जाय नंबर 1, कळ्ळें. तेदोण आमी प्रमाणीक जिवीत जियेतलीं, तेदो आमगे जिवीत बदलतलें, तेदो आमी देवागे उतरां आमी तेदो आमी देवा भोगले जातलीं, कळ्ळें. चड म्हणजे
देवागे उतरा प्रमाणे जियोवपा शिकतले. कळले? आता आम्ही 1 जॉन 1:7 घालया बाबा. जायते हा बोगसोण्याचे सांगपा जाणो, पण आम्ही करूया आनी 1, 2, 3 सेशन पासून इंच करूया आम्ही. किती अंडरस्टँड जायंदी. एक पाट किती जाता, एक देवागे उतर आयकत रावले. फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. पतून देवागे उतर आयकून बुटरी ते उतर जिवीत जाता. सो 1 जॉन 1:7. सो ते भाशेन आम्ही आयकत रावया आणि ते बोगसोण्याचे उलोया आम्ही पतून. कळले? सो समजला न्ही सगळ्यांकू? होय सिस्टर. प्रेज गॉड. ओली फातिमा सांगत मरे बाबा मुगेले. आणि कोणा समजलो ना हांव कितें सांगत ते. समजता. प्रेज गॉड. सो 1 जॉन 1:7-9. आता कोण वाचतलो? रिया चल बाय सुसेगाद वाच. आज पपेचो येलो ना? पपेचो. ओके रिया वाच बाबा. 7. Hello, Nelton, Oslin, do you want to read? Nelton? Shall I read, sister? Read, Reshma. Okay. पूण जसो देव उजवाडात आसा तशी आमी उजवाडात चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचे रोगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मल करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलेलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी सोत आमचे सोवेन ना. पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बुक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितोल करता. कित्याक तो विश्वासी आनी सगळेच वाटेन बरो. प्रेज गॉड. सारखे निवड चोय उतर आनी काय सांगपा नाका. आमी बोगसोणे मागताय ते जाणो आमी काडका नाय, आमी उजवाडा आहाय. आमगे लायफां काडू काडल्या पासून तो उजवाड जाता आनी बोगसोऱ्या वरवीं आमगे लायफां जायतें बरेपण येता. कित्याक देव काकूटसार देव तुका फेड मारना. जेजू मारलो ते भाशेन देव तुका पानिश करना. जेजू तुका वेंग मारता आनी सगळीं तुगे पातकां बुक्षिता आनी तुका नितळ करता. की तू देव विश्वासी काय बरें उतर हें. मातशें पोतून वाचाय हें आयकिला गारोसून मागीर. सो दुसरें म्हणल्यार कितें एफेशियन्स 4:31 घाल बाबा. Praise God. (4:31). Correct. Ephesians 4. Yes, 30, correct. 31. Yes. 31. वाची. सगळीं खडसाण काळजांतली भायर घालात. राग आनी क्रोध मनान दवरूंकूच नाकात. बोग मारूंक नाकात. दास्त्यो मारप बंद करात. सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात. Praise God. आणि 32 पासून वाचल्या जाता. एकामेकाताय दयाल मोवाल काळजाची जायात. क्रिस्ता सोवेन देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. प्रेज गॉड. चयला चोय गोडसाण ती बोगसण ना ते दोनो कितें वायट आमचे भितर आहा ते दोनो तें कितें जाता गोडसाण न्ही ती खोडसाण जाता. सो
ब्रदर येल दिसता. सो युथा मिटींग हा हेच फाटल्यान. सो ती कोडसाण जाता कळ्ळें. सो ती म्हणटा तुमगे काळजांतली भायर घाले आनी राग क्रोध तुमगे मोना आहा तो मोना दवरना काय म्हणटा कळ्ळें. आनी बोबान झगडना काय म्हणटा. वय ना जास्ती मारप बंद कोराय म्हणटा आनी एकमुका बोगले दोयाड आनी मोगाड जाय म्हणटा. सो सगळ्या उगडा सुत्तलो कितें सांगिल्लें तें. आतां आमकां आनी युथा मिटींग आहा देखून सगळ्या उगडा सुत्तलो समजला कितें सांगिल्लें तें. हय सिस्टर. होय सिस्टर. प्रेज गॉड. सो पोतून वसाय ते स्क्रिप्चर बरयले ते वाचाय आनी नियाड कोराय बारीक समजला. आनी पोतून दुसरी पाटी आमी तोच टॉपिक दवरया. ओके ओके. ओके सिस्टर. प्रेज गॉड. आनी कोणा म्हाका मुको उलोवपा जाय बी जाल्यार असो मुगे नंबर आहा म्हाका मातशें मागीर फोन कोराय रिया. ओके रिया कोण न्यू येस आहाय. सिस्टर. ओके प्रेज गॉड. आतां कोण क्लोजिंग प्रेयर कोत्ता. हॅलो. Heavenly Father, we love you, we thank you, we praise you. Thank you for this beautiful time. Thank you for all your blessings, Lord. We believe and we receive every mighty child that you have blessed us with, Lord. Thank you for this knowledge that you have given us about forgiveness. Whatever is remaining and that we have forgotten, Lord, we bring it to you today, right now, through your word. We are going to forgive everyone, Lord. Thank you for blessing us with your mighty blessings. Lord Jesus, we know that you are the way, the truth, and the life. Without you, we have nothing, Lord. You are our Lord, our God, and our Savior. Help us to understand your word. Help us to seek you. Help us to seek your word and love it more and more, Lord. And we make this prayer in Jesus' mighty and glorious name. Amen. Amen. And amen. Praise God. Amen. Praise God. At media dusri party Saturday, okay? ओके. ओके सिस्टर. Praise God. Thank you. Dev barai koru. Thank you. तू गाईड करू सिस्टर. Praise Praise God. God, sister. Praise God. Thank you. Praise God, sister. Can you hear me? Yes, yes, Debbie, I can. Yeah. So I'll just end this meeting and I'll start a new meeting, sister. Okay? Okay, okay. Okay, all right. Yeah. Okay, so I'll just start the meeting. Okay, sister. okay, okay, all right. You stop the recording. Oh, sorry. Okay, okay.